कळंगूट मतदारसंघातल्या नागोवा वाठारात सांडपाणी व्यवस्थापनात उल्लंघन जाल्ल्याची कागाळ जाले उपरांत आमदार मायकल लोबो हाणें पंचायत प्रतिनिधी सचिव आणि भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त तपासणी केली। कांय आस्थापनांच्या सेप्टीक टाकयेंतल्यान घाणयारे उदक थेट गटारात सोडटात ते नदरेक आयले। हाच्या उपरांत संबंधित आस्थापनांचेर खर कारवाय केल्या आणि भलायकी खात्यान कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी केल्या। नेम मोडपी आस्थापनांची वीज पुरवण काडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। Look at this. Aqua nalla आमचं This is raw sewerage. This is toilet water plus kitchen water. See, कितें जाल्लें आमी allow करता बिल्डिंगां बांदपाक, but the sewerage cannot be given to the nallas, and that all water is going to get polluted. Fishes will die. Secondly, आमचे भुरगे थिंगा फिशिंग करता, हें जावंक जायना। आमचे लोकल लोक रेंटाक रूम बांदतात, तेणी आपली सेवेज ओन ट्रीट करपाची गरज आसा। आयदर यू पुट अ ट्रीटमेंट प्लांट और यू डोंट गिव रूम्स ऑन रेंट। इट इज व्हेरी सिंपल। हुएवर इज डुईंग बिजनेसीस एवरीवेर हेज टू टेक देअर ओन दिस थिंग। तुवें खंयसरूच म्हणूंक शकना की बाबा आपणे भाट्याक धरले, आपल्याक पयशे येता, आपले जो धंदो, आणि मागीर तूं काडून ती सेवेज हितून सोडटलो आणि आमच्या नल्लान पावतली। थिंगा पळय कितें जाला तो आख्खो नल्ला। इट कॅनॉट बी। तुमी आनी हे दोगूय जाण आसले ते, तेंच्यांनी तेन्ना हेंच्यांनी सोडलेली आणि तुमी सोडलेली। तुम्ही आख्खो पंप मारून सोडला जावं, म्हणजे सेप्टीक टँक ओव्हरफ्लो जालो, पंप मारलो आनी सोमतीच सोडली।